टिका केल्या भाजप गेली टिका केली हांवें काम करीत आमी टिका आनी केली खूप भुरग्यांक तुम्ही हे घालतात ते घालता कसले पार्टी करतात हे घालता म्हणजे सोरो बी घालता तो घालून चिकन गेलो घालता आणि खुबशे हे केल्या की फुडले पेडणे मांद्रेचे भविश्या खातीर आपूण इलेक्शनाक रावता अशें जाली चर्चा हाचेर तुमचें कितें म्हणणें पळय पयलीं म्हटल्यार कोणें हांव केन्ना मरे सोशल मिडियार चडशे फॉलो करना आनी पळयना पूण आमचे कोण एक दोन कार्यकर्ते कितें तरी उलयलो म्हणून आतां तुमी सांगतात उलयलो जाल्यार हांव तेचेर कांय उलयना हांव इतलेंच म्हणटालो तो सिनियर मोस्ट राजकारणी मुख्यमंत्री जावन गेला गोंयचो म्हाका दिसता तेकाय आपूण कितें उलयतात तेचे भान आसपाची गरज आसा म्हणजे जे भुरग्यांचे उलयता ते भुरगीं मांद्रे मतदारसंघाचीच आनी ते भुरग्यांचे उलयता आसतना विचार करपाक जाय की तेंचे आवय बापूय आसात आनी जे भुरग्यांचे उलयता तेंचे आवय बापून तांकां शिस्त शिकयल्यात म्हणजे कोणाचेर भुरग्यांचेर टिका करतना हजार फावटी चिंतूंक जाय ही मांद्रे मतदारसंघाची भुरगीं आहात जे मांद्रे मतदारसंघात मुख्यमंत्री केला निवडून दिला सो एक सिनियर मोस्ट राजकारणी हांव ताका आदर करता रिस्पेक्ट करता अशें तेणी राजकीय हेतून काम करचें येणारो वेळ ठरयतलो जनता मांद्रेची कितें करपाक जाय आनी कितें ना ती जनतेच्या हातीन आसता भाई एक प्रकारची उमेदवारी मेळटली तुमकां कित्याक लोकय तुमच्या फाटल्यान भरपूर आसा अशें चिन्ह दिसता फाल्यां समज पार्सेकर आनी मगेर काय आसतली काय तांकां बीजेपी वाले थारायतले पयलीं म्हटल्यार इलेक्शनाक भुमिका म्हणजे इलेक्शन येता तेन्ना मेन भुमिका ही जनता ठरयता खंयचो लिडर नेता ठरोव शकना किंवा हांव ठरोव शकना जे वयतले बटन दामपाक मतां ते ठरयतले आमी कोण लिडर ठरोव शकना हें पयलीं लक्षांत धरा दुसरें म्हणल्यार मोगो पक्षाच्या तिकेटीचेर हांव जिखला मोगो पक्षाचो आमदार आसा हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की मोगो पक्षाचो क्लेम म्हणटा तो मांद्रे मतदारसंघात पयलींच आसतलो कित्याक आमी आतां जिखल्यात आनी आमचो क्लेम कायमचो उरतलो आनी मांद्रे मतदारसंघ मोगो पक्षाक आमचे केंद्रीय समिती आहा ती डेफिनेटली मांद्रे मतदारसंघ आहा ती मोगो पक्षा खातीर मागतली भाजप वाचून आनी उमेदवारी चर्चा जाता हांवें पयलींच आतांय क्लियर केला हेच्या फुडें म्हणजे क्लियर करता की मोगो पक्षाचो पयलो क्लेम कित्याक हांव मोगो पक्षाचो आमदार आसा केंद्रीय समिती जे डिसायड करतली आनी तेंच्यांनी ठरयलें बाबा ह्यो मोगो पक्षाचो आमी दावो आहा तो सोडचे ना मांद्रे मतदारसंघ ह्यो मोगो पक्षाकूच आसतलो जाल्यार डेफिनेटली मोगो पक्षाक आसतलो आनी आमी मोगो पक्षाचेर जर केंद्रीय समितीन युती इलेक्शनाक आमी वयतले युती करून जाल्यार मोगो पक्ष ह्यो प्रायोरिटी आसतलो आनी मांद्रे मतदारसंघ ह्यो मोगो पक्ष म्हाका दिसता मोगो पक्ष ह्यो क्लेम करतलो आनी मोगो पक्ष लढयतलो जित बाब लास्टाचो एकूच प्रश्न डेव्हलपमेंटाचेर उलयतात जेन्ना डेव्हलपमेंटाचेर उलयता तेन्ना तुमकां जे आमचे स्थानीक आहात स्पेशली फिशरमॅन्स हे खंय तरी पयलींच्यान पिढ्यान पिढ्या तो वेवसाय करतात आनी थंयसर आपले घर आसा तेंचे आनी ते कितलींशींच वर्सां थंय रावतात आतां CRZ कायदो आहा तो 91 येयला आनी कायदो येयले उपरांत कायद्याचें इम्प्लिमेंटेशन आहे सरकाराचे आनी न्यायालयाचे हक्क आहा म्हणजे तेंचे तो रायट सो ते कायद्या प्रमाणे वयतात पूण कायदे पळयता आसतना आमी स्थानिकांनी थोड्या लोकांनी हांव सगळ्यांक म्हणना थोड्या लोकांनी स्थानिकांनी विचार करपाक जाय ते भायले जे येतात आनी हांगा वेवसाय करूंक सोदतात तांकां बळी न पडटा आमच्या लोकांक कशें सेफ जातात ते पळोवपाचें आयज कितें जाता व्हडले व्हडले इन्वेस्टर येतात आनी तांकां बीच दिसता आनी ते मागीर कोणाची घरां बिरां पळयना CRZचो कायदो पळयतात जो 91 जाला त्याच्या पयलीं आमचे फिशरमॅन्सांची घरां आसात ती आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय डेफिनेटली हांवें हे एसेंब्लीनूय मांडला तेचेर कामूय चालू आहा आनी CMA कडेन कंटिन्युअसली मिटींग जातात जे आमचे कोस्टल बेल्टाचे सगळीं घरां आहात तांकां खंय तरी जस्टीस मेळपा खातीर आनी ऑलरेडी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इन्स्ट्रक्ट केला की सगळे म्हणजे जे कायदो दुरुस्ती करपाक जाय तो आमी ऑलरेडी ड्राफ्ट बीन रेडी केला ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तेचो जबाबदारी घेतलेली आहा सेंटरा कडेन उलोवन आमकां रिलॅक्सेशन कशें मेळटलें गोंयांत ते आमी करतले कित्याक काही गोश्टी आहात तो मिडिया फुड्यान उलोवंक शकना जे आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आपूण स्वताहून एनावन्स करतलो कितें आनी कितें पूण डेफिनेटली बेनिफीट कोस्टल बेल्टाक जातलो आनी आमचे स्थानीक जे आहात घरां जी पयलींचे पिढ्यान पिढी आहा तांकां प्रोटेक्शन मेळटलें एट्रॅक्ट जातले आनी मतां मारतले पूण डेव्हलपमेंट म्हणटा आसतना खंयच्या विरोधक लिडरा कडेन तेणी उलोवच्या पेक्षा किंवा तेचे विचार आयकच्या पेक्षा स्पेशली मिडियाक सांगता तुम्ही सामान्य मनशाक वचून विचारा डेव्हलपमेंट जाला की ना रिप्लाय ते दिवं शकतात आनी तेच सांगू शकतात बाबा जाला की ना ते सो मांद्रे मतदारसंघात जे डेव्हलपमेंट जाला ते अख्खी गोंया जाणा
गोंयान उलयतात, अख्ख्या गोंया उलयतात. सो म्हाज्यान एकट्यान उलोवन काय फायदो ना आनी कोण ऑपोजिशन लिडर्स आहात जेंकां इच्छा आहा तेंच्यांनी उलोवन काय फायदो ना. येणारो काळ ठरयतलो डेव्हलपमेंट जाला की ना तो, आनी डेफिनेटली येणारे 2027 कितें ते लोक ठरयतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.